Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. And I'm Buri Hai. So today is a very special day. It's my birthday. आता सकाळची 6:30 जाले आणि my birthday, which is the 6th of June, is the 12th anniversary convention. We are going there. So I'm thinking वयताय Slough वयताय आमी retreat. It's not a retreat, it's like a Bible convention, so तेको येताय आणि सगळे येताय आमी सो सोडून मेगन एकले ते कामा हा सो तेही येवपा हाले बट तेजी कामार लास्ट मिनिट ऑफ मेवना कॉलेज जेन्ना म्हाजी बर्थडे दिसा हा म्हणून लायक म्हाजी बर्थडे दिसा पडटा म्हणून ते लायक आय वॉज लायक व्हेरी हॅप्पी आनी कांय सोमते लायक यू नो बूक केलें तें कित्याक तें रोखडें बूक जाता म्हणून हांवें मागीर तें बूक केलें इट इज वन ऑफ लायक यू नो the ministries which I personally like and which is more kind of like closer to my heart. It has helped me a lot. I'm gonna be there. Nothing as tolia is like these 4 koshe like सकाळी वयता आनी मागीर ते 4 o'clock काबार आनी yeah so maybe ते सायडीच्यान आमी हुंय like dinner बाकी ते हुंय वसोत खबर ना depends like you know it depends on baby as well हापरा चिरूय like how she is and तेजे ते कितें कोन आहा ते it's the plan for today. So guys आतां आमी भायर सरली लेट जालो आमकां भायर सरपाक आनी पळय बेबी आहा आपणा ब्रेकफास्ट करता तेका गाडये बसोन खावपा जाय गुत्ते आपणाचो आनी बेजो हा हिंगा Morning, guys. Hello, good morning. आनी हिंगा दाड हा Hello, good morning. आनी मामा Hi guys, good morning. Every सो हांव गोंया आसतालें पळय तेन्ना सो गोंया म्हाज्या बर्थडेया सदां अशें करून पावस पडटालो जुना न्हू थिंगू अशें करून जुना पावस पडटा पळय सारको हेवी रेन सारको इतलो आनी म्हाका साप दिसनासलें लायक अशें करून एवरी टायम म्हाजी हेका बर्थडेया पावस करून जेन्ना पळय हिंगा येयले तेन्ना तितलो अशें करून पावस तितलो मेळोन म्हाका लायक म्हाजे बर्थडे दिसान कित्याक तेन्ना अशें करून सामको स्टार्ट जाता न्हू हिंगा गोंया आसतना आमी हिंगा वयतालीं नोयेना वयतालीं आमची 7-2 कपेलां म्हाजे बर्थडे दिसा सदां मिसांव थिंगा वयतालीं हिंगा 7-2 कपेलां आमच्या Hello guys, good morning. काय बसो कित दिसांनी कंप्लेन करता पावस पडटा पावस देयाचे देणे म्हूण जाण मुगो गायज आतां आमी भायर सरली गायज आमी सगळीं हॅप्पी काय कित्याक आयज रुमाचो बर्थडे आमचे बॉयज ते 2 जाण आहाय ते भायर सरले आसतले Later that day. Send your blessings from above. Sanctify these gifts, oh Lord, we pray. Mercy drops from us are falling, but for the showers we need. Silence of rain, showers of blessing. Later that same evening. हाय गायज सो आतां आमी घरा पावली आतां सांजची 7:30 जाले आनीक आमी वचोन येयली बायबल कन्वेन्शन आनी इट वॉज रियली लवली हांव मागीर तुमकां सांगता कितें कोन्न हाल तें सो आमी थिंगा वचपा हाले एक्चुली जेवपाक आफ्टर यू नो द कन्वेन्शन बट इंडियन वयताय आमी सद्या कित्याक बेबी सगळी टायर्ड जालेली सकाळीं आमी बेगीन उठलेली न्हू सो तेका लागून घरा कडेन येयली मातशें रेस्ट घेयलें आनी आतां आमी हिंगा वयताय म्हणजे आमचे लागींच ग्लोबल बुफे रेस्टॉरंट तें एक्चुली कृष्णांती वयताय म्हाका हांवें सांगलेलें आसूं कांय करची न्हू घरा कडेन बेश्टी आमी बसी म्हणून मागीर कृष्ण म्हणपा लागलें ना या म्हणपा लागलें आनी बेजे म्हणपा लागलो या तेका लागून आतां आमी वयताय मातशें हांव न्हिदलें आनी उठलें आनीक या हॅलो गायज कशें आहाय तुमी सो गायज आमी पळय आतां गाडये बसले आनीक मामान थिंग रावताय वचपा आनीक हांव सारकी न्हू चड हांव टायर्ड जालेलें आहा म्हाका वचपा नाका आहलें ही सांगताली ब्रिस्टॉल या म्हणून कोण ड्रायव्ह करतलो म्हाकोडे गायज जायना हांव टायर्ड पडटा आनी
ब्रिस्टॉल बहुत घालून रे स्टॉल कोण होतो तू चलयता जाल्यार हांव येता होय होय हांव चलयता आमचो आहा मरे कोण बट आमचे मेन आहले आयज थिंगा वचपाचें वीच आमी केलें आनी आमी टू सेलिब्रेशन आमी बेश्टी क्रिस्मस म्हणपा लागले एक क्रिस्माची आमची मेन म्हणटू थिंगा आहले वचपाचें न्हय रे सकाळीं सो तें केलें आनीक आतां आमी वयता आमी वचपा आहा आनी सारकें म्हणल्यार ते रियोजा हय सो रियोज कितें तेंचे नोवा कितें सो आमकडे येत गो आनी जागी रावंक जायना फोन मारलो थिंगा फूल आयज सॅटरडे न्हू आयज सॅटरडे सो तेका लागून आयज पयलें प्री बूक करूं पडटा तें सो या गायज निमणे लास्ट ग्लोबल मेवले गायज पावले आमी आतां वेजे पळय पार्किंग सॉर्ट आवट करता किती एकूय ऍप दवरल्या जाता तशी 100 ऍप कोण रिंगू आनी कोण शिंगू गायज आयज बेबी ब्लेसिंग मेवलें शॉप येयलोलो मीस सांगपा आनी आमची बाये ब्लेसिंग मेवलें थिंगा हांव मागीर तुमकां फोटो घालता घालता आय थिंक पर्लान बारीक बारीक फुटेज काडले आसतले सो तुमी जाय जाल्यार ते जितून वचून पळयाय या हें घालूं ना हें कांय हें करूं ना but it was like very lovely experience for me and I feel really blessed because it was on my birthday कश करून thank you कशें देया म्हणपा मेवलें like in a way of like you know I'm going to miss आयकोताय कशी birthday but then I got to like worship as well so it was really lovely very like graceful experience I would say भायर सोदताय आतां भायर सोदताय आमी आहा गायज क्रिस्मान थिंग रावताय आमी ते आतां येताय दिसताय ती सो गायज पळय हांव तुमकां दाखयता बेजो मावंटन दाखयता गायज तुमकां पळय बेजोन पळय मावंटन घेयला सोमतो हें कितें तें पळय समज तूं मोबायल हितून येताय न्हू होच सांगूंक जाय पूण थोडे 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 गेल्यार जायन तें लोड आसूं जावं फट्टू एटॅक लोड क्रिस्मान ती येयली क्रिस्मान पळय म्हाका गिफ्ट हाडला मेगनान गिफ्ट हाडला थोडे गायला आनी हाडला पळोवपा रे हात जाल्या जाय चेंजीस केले तेणें आतां न्हू हिंगा लास्ट टायम आमी केन्ना येयलेली रे हे गोरोसपा जालें आसतलें परत जालें ओय केन्ना येयलेली गेल्या ते वर्सा येयलेली आमी जाय आमी हेका येवंकू नाय हेका जाय तेम जाला आमी येयल्या बरें सांगत सो गायज पळय क्रिस्मान येयलें हे क्रिस्मा प्लेट पळय वी आर ऑलरेडी डिगिंग इन बक्कल आणि स्वीट हें आनी पळय हें करता तो स्वीट्स तेंची त्यो आसताय मातश्यो दादा बरी फ्राय केले म्हाका मागीर टेस्ट करून दिया बेश्टो अशें आहा पळय आनी हांवें हें केलो पळय हांवें केला मशरूम आनी बीफ नोकी मशरूम केले नोकी అందుకు సరుగు పోయి పోయి వస్తుందో పోయి వస్తుందో పోయి వస్తుంది అది వస్తుందో కాడు बरे लागले ना रे तू बोला नाही
तू कोणाही गेलो माणसं बरे आहे कोणात गोष्ट केलंय आणि ते हे ट्रेन सारखे होठा गलो गुरीत जालो देखून ते बोल लागतं आणि आमच्या त्या किती जाता घराकडे उदो पाहिजे त्यांचे एक उदो ना सार सिझलिंग आहा तो काय सांबोट झाला मा फिनिश जालो गेज फुल जाई देईल जाता गेज फिनिश कुष्माने हाडले ते सायडीन कुष्माने हाडला सुशी बा चॉपस्टिकान हात थंयचे ते सायडीन कोलानूय हाडला कोलाच माउंटेन हा गायस सुषमा फर्स्ट टाइम ऑन टेलिव्हिजन हेजे ट्राय करता लाईव्ह दाखवता लाईव्ह सो गाइस आम लाईव्ह दाखवता लाईव्ह दोन उतर सांगू प्लीज आय एम नर्वस सांगू कितें इंग्लिश मुगू तेंडुलकरा मातशें होको टक 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 करता ओके नाडान काढले बस 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 कर नाडा हे होईल आलोय हा ना रॉंग हा काय नाड सारखं हे तुम्ही काढले प्रेस कर फर्स्ट ट्राय ते उंडल काट पुरा फर्स्ट टाइम बदला पल प्लेट लेनो रो शकता गाइस काढ किती तुका जाय ते काढ री काढ तो बिल दे बॉय तोशे नो दे क्रॉस आसर रे क्रॉस हा रे बॉय स्ट्रेट असो नाही ते एक चॉपस्टिक जाय हे गाइस चॉपस्टिक माकोड बोट असता चॉपस्टिक कित्याक चीयर्स सांगू पाया लागला राव ओके माकोडे कितें साम क्वेश्चन कितें इचात हुंय सो आतां ते क्वेश्चन कितें म्हाका जाण जावं जाय बेस्ट क्वेश्चन म्हणल्यार क्विज राउंड नो रे बेस्ट हा बेस्ट जाण हा बेस्ट आज दिसा वयरू दिसा वयर ओके सो जनरल तें तेकोड कितें क्वेश्चनिंग करता आज दिसाचे सो फर्स्ट क्वेश्चन कितें तुजो so there's the happiest birthday can hello so far like craziest birthday or funniest birthday ever no crazy or special kite like ऐसा है context memorable birthday सांग केन्ना मेमोरेबल बर्थडे हो birthday कित्या लागून आणि याच्या पयलीं birthday आमचो दुखाशे जायलो ना तशें न्हू हो मेमोरेबल उत्तोल म्हाका कित्याक हो म्हाजो बर्थडे प्लस म्हाका स्पेशल ब्लेसिंग मेळ्ळी ताका लागून अडोरेशन टायमार सो हें केलेलें कॉल आउट केलेलें हांव नाका तुमी कोणी डिवायन यूके पळयताय जाल्यार सो स्पेशल ब्लेसिंग मेळ्ळो म्हाका ते म्हाका चड अशें करून स्पेशल कसो कित्याक you know I got to like celebrate my special day with Jesus and not only like with Jesus like you know worshipping him so yes guys the cameraman बहुत बुरा है मुंह से सुपारी निकाल करके बात करने रे बाबा एक और ऑलरेडी झाला क्योंकि डिफरन्स काय होता काय तू तशें हा दिसतो 18 और काय चोडू व्हडली जाला हांव पूण हायटीन कितें व्हडली जावंक ना हायटीन बा तशें हा काय जावं गिन्यानान मातशें जाल दिसता म्हाका व्हडलें बरें गाइस फकत ते गिन्यानान व्हडली जाला आनी गोवाकोड झगडो शिकल ते हांगा याची चाइल्ड धाकट्या शाळा बर्थडे सेलिब्रेट करताले पळय मामा चाइल्डहूड मेमरी बर्थडे सेलिब्रेशन हुंयचें सो म्हाजें चाइल्डहूड मेमरी म्हणजे आमची like I said like previously आमी नोयना वयताले न्हू पयलीं फर्स्ट आमची उठोन लायक अशें करून नोयना वचपाक कशें आहलें कित्याक तेन्ना म्हणल्यार इस्कॉल इतली बेगीन स्टार्ट जायना आहलें न्हू गो मातशी लायक तेन्ना स्टार्टींग डेट कशी आसताली 6th 7th 8th तशें करून आसतालें बट मोस्ट ऑफ द डेज लायक अशें करून म्हाका बर्थडे मेळ्ळें ते तेन्ना अशें करून स्टार्ट जावन आहलें इस्कॉल सो आमी अशें करून नोयना बा वयतालीं हिंगा सातातून आमची कॉपेल आहा सो थिंगा व्हडली गोंया आनी माम मागीर मॅचींग ड्रेस आनी कांकणां आनी न्यू हें बा सगळें हाडटालीं सो आमी अशें करून इस्कॉला शॉपिंग करूं वयतालीं न्हू सो पयलीं आमी बूक कवर्स बा कोत्तालीं पळय सगळें सो तेन्ना आमकां ड्रेस हाडटालीं ती सो या मागीर तें कोत्तालीं मागीर घरा कडेन आमगेर कितेंय बरें आसतालें जेवण बा आनी सगळीं येतालीं आनी या सेलिब्रेट कोत्तालीं सो दॅट्स लायक माय मेमोरी फ्रॉम चायल्डहूड
स्पेशल गिफ्ट बर्थडे कितने और होता आहे किती दिलेलं पुस्तकाची मी हलवा फायदा पण देतात एकदा हां सगळी बॉडी गिफ्ट सगळा कोण देतात तो दोन कोण ना आमचं बिल उदिता बघाच ना रॉंग क्वेश्चन आम कोण देताय का सर वेचो देता फोर्थ कोण काय फोर्थ गायज हेजे पयलीं हांवें ताका सांगलेलें तेका गिफ्ट हांव हा तो पुरो तेजो हॉल म्हाजो हॉल गिफ्ट आनी हांवें ताका खूंय मेवतलो गायज ताका चोडाकीन बरी गिफ्ट हांव दिता एवरी टायम कित्याक हांव बरें थॉटफूल ताका गिफ्ट दिता बट लास्ट टायम म्हाका चल मरे तेका उगडाच ना लास्ट टायम कितें हांव जाण न्हू हांव म्हाका दिलोले गे इलो सोरो मारपा आसलो तुजो बर्थडे हा म्हण पण आस आल स्कीप नेक्स्ट इयर पितलो हय नेक्स्ट इयर नर दाडा सोरो ना न रे अरे दादा तू छोडा ताका और सॉरी झाला कितें सांगू तुका आनी 100 वर्स उरले अरे 100 वर्स काडूं जाय म्हूण सांग मत तेका 100 वर्सां सॉरी झालं कितें सांग मला तू छोड मरे आत चोडोल बरी रोमांच किती उगडास येता फर्स्ट मेमोरी जेन्ना हांवें फोन केल्लो तेन्ना म्हाका सांगलेलें हांव रोम आहलो इटली तेन्ना हांवें फोन केल्लो घरा कडेन तेणें सांगलें म्हाका चोड जालो म्हूण तेन्ना हांवें सांगलें तेका रोमा म्हूण नांव दवर कित्याक हांव इटली रोमा आहलोलो रोमा कित्याक हांव थिंगा रावन फोन कोतालो सो गायज तुमकां कळलें कित्याक लागून म्हाजें नांव रोमा तें कित्याक पळय सांगलें स्टोरी आनी एडिशनल टू दॅट हांवें बेबीज फर्स्ट बर्थडे हिंग केला रोम फर्स्ट बर्थडे आमी ताका हिंग घेवन गेलेली वाटिकन Era kumpulan naka? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Yeah, Kishudi, mama Kishudi. Mama Kishudi, happy. कितें सो गायज थँक्यू तुमकां सगळ्यांक तुमी म्हाका कन्विन्स केलें प्रॉडक्ट घेवपाक टायम जाल्यार But कितें birthday Roma always meant to be celebrated. Any small things always celebrate करपाचें because you don't get this moment again. कळ्ळें तुका न्हू? Point taken guys. तुमकां गिफ्ट दिलें तांकां थँक्यू आनी कोणी बर्थडे विशीस धाडले पळय म्हाका वॉट्सॅपार कॉल्स बा केले तांकांय सगळ्यांक थँक्यू देवा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां जायते बेसांवांनी दवरूं थँक्यू टू माय सबस्क्रायबर्स कीप मी इन योर प्रेयर्स आनी पलाचे सबस्क्रायबर्स कीप मी इन योर प्रेयर्स गायज स्पेशल थँक्यू टू माय हजबंड स्पेशल थँक्यू टू माय पेरंट्स हॅज रेज्ड मी म्हाका रेज केलें आनी तांकां स्पेशल थँक्यू स्पेशली म्हाजी मामा आवय ती पिंक जाता मरे ती पिंक जाता नाही हा माय काय सगळ्यांत मारलेलो सो मायकूय थँक्यू ती आहली जाल्यार हिंग बरी आसतली हाली गोंयांत म्हाका दिसता मोस्ट ऑफ द लायफ आमी बाशू बारा मांयचे बारा रावता न्हू जस्ट गव्हर्मेंट अंडर हर गायडन्स एज वेल सो या गायज म्हाका दिसलें रे एक टायमार म्हणटलो काय म्हण थँक्यू म्हाजी भयणी आनी म्हाजी बा बट अनफॉर्च्युनेटली तें येन दिसता म्हाका
गायज थिंग तो जुदा साल पळय आमगेरूय घरा एक जुदा साल नक्की सारखे झाड म्हणतो 1 महिने आत तेन्ना मागीर एक काम मेवलें झाडां मोठीचे कपडे 1 महिने आसतना चड सारकें लागकी हा म्हाजें ध्यान जायते वर्स दोश तेका बरें सावत पावलाय तेका दिताय ती हांव जाल्यार देन हांव झाडां लागची ना आली रे दोश पडलो बेचो तूं कितें म्हणटा रोमा बर्थडे तेका विशीस सो रोमा बर्थडे तूं विशीस रे So guys, birthday, happy birthday, my beautiful wife. आवयस पिंटर हेजे वयले काडला कितें रे चॅट जीपीटी सॉरी Happy birthday to my beautiful wife. आणि देवान तेका अशीच आनी 300 वर्स दवरून कित्याक नाका हे तशें म्हणनाका देया जायचा दिव मूड देया जायचा दिव मूड देवाची खुशी ती दुसरं सांगता म्हाका दी 150 दी म्हाका तेका देवान अशें देण्यांनी आनी बेसांनी सामकें भरून अनलिमिटेड सदां तेका हॅप्पी दवरूं हॅपी बर्थडे बरें व्हडलें आनी ते बेसांव पडो आनी आतां म्हाका तें सांगपाक कळना रे म्हाका ते बरें हांव नेक्स्ट वयता पल्स स्कीप करुया तेजो भाव रोमाचो एकलोच भाव रोमा बर्थडे विशीस ती रे हॅपी बर्थडे रोमॅट आनी कितें कितें कामार मिगन थँक्यू तुका आमी जेवण हाडलें म्हणून बील तुजी दार हॅपी बर्थडे रोमा देवान तुका जायते वर्स ह्या संवसारान दवरूं आनी सदां तुका हॅप्पी दवरूं आनी बरें वेल्दी दवरूं आनी जायते बेसान भरूं म्हाका टायपींग करपाक चड संवय आहा सो आय वील लायक टू कंट्रोल सी कंट्रोल वी हॅपी बर्थडे रोमा मे गॉड ब्लेस यू अबांडंटली हार्ट इमोजी आणि मे ऑल युअर ड्रीम्स युअर विशीस कम ट्रू अँड मे गॉड यूज यू फॉर हिज ग्लोरी अँड आणि तू प्रॉस्पर जावं आणि जालें इतलें उरलें नेक्स्ट बर्थडे ना पळोवन सांग आतां रोमा तेजें गिफ्ट ओपन करता जो मिगनान आनी मोगाच पयलीं दिला एक वय तूं कोण दिला हो कोण दिला मोगाच पयलीं पळय जावन आसा ही ओके राव गो आनी भयणीन आनी तेजे घोवान न्हू ओके ओके ते काय तो तितून हा भयणीन आनी गोवान तेज्या दिला ओके ओके पलान फकत तेज बॅग सिलेक्ट केला आनी मोगाच्या कोण म्हणटा मोगाच्या उनयेन दिलो आनीक भात दिला ओके ओके सो भावा पयलो ओपन करता बा पयलो ओपन करताय रे भाव तूं ओपन करताय गिफ्ट भावा खबर पाचो त्रास कितें हा तें हय तेका खबर ना कितें हा तें विथ लव ओके विथ लव गायस कितें गो तें मॉइश्चरायझिंग क्रीम ओके लामेर हें आनी कितें गो लामेर आनी लोशन ओके वातू तेका हे ओके कॅन्डल हां तुमी पयशे घालपाक कितें गो ना माय क्लिनिक मास्क हां मॉइश्चरायझर हां ते खबर आली हांव तेका सांगता रे म्हाका क्लिनिकाची आनी मेगन स्टाफ न्हू तें मेगन स्टाफा हितून चॅम्पियन आहा तें आनी हे रिड्युसीस डार्क सर्कल्स ते कोवले डार्क सर्कल्स बाय बाय बेजो म्हाका त्रास हांव थँक्यू सो मच फॉर द गिफ्ट आय लव इट गायज हांव जायते गार्डियन एंजल गार्डियन एंजल I'm with you Nice. always, huh? I'm with you always. Bless Kelolo. Bless Kelolo. And माधूचो येता माधूचो Bridgerton dress हेचो कितें म्हणटा हांवें तेका बॉर्डरी अशें कितें
Yeah, white color dress, guys. White color dress makon nahalo. Kama galok kartol. I love the gift. ते आनी एक गिफ्ट आहा म्हाजो तो गिफ्ट मरे तेणें म्हाका सांगपाचें ते खंयची ते फेवरेट डीश ताका जाय तें हांव तें करून दितलो खंयचें सांगपाचें कहलें खंयचें संवसारांत जालें हय करून दिता सो ते आतां तें होमवर्क चिंतपा पळयतले बरें अशें करून चॅलेंजींग तेका कितें दितलें आनी तुमी म्हाका कमेंटां सांगाय तेका कितें दिवपा तें करपा जेवण लायक आनीक स्पेशल थँक्यू एंड थँक्यू टू पर्ल एंड कृष्मा फॉर देयर गिफ्ट आई लव इट आनीक थँक्यू टू जोसल एंड मेगन आई लव देयर गिफ्ट एज वेल आई एम हैप्पी गाइस मामा मामा बर्थडे खाता किती को जेली हॅपी मामा बर्थडे जेली खाता येईल तेंग बसोन दाडा फुड्या काय हें पळोवन वॉटरमेलन पळोवन आनी भुरगीं करून हात ते पळय आप कितें जाता घाल 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 बाय सो गायज पळय जाले आमचे आनी आमी वयताय घरा जालें आमचो डिनर आनी आमी पळय वयताय आनीक आयज सारकें चड बरें जालें आनीक आयज एन्जॉय केलें सारकें ना डिनर सारकें बरो आसलो आतां सो आय एम ग्लॅड दॅट यू नो आय वेंट फॉर डिनर थोडी इनिशियली म्हाका वचपा नाका आहलें बट तेणें म्हाका फोर्स करून हाडला आनीक या बरें जालें आमी बरो टायम स्पेंड केलो सगल्यांनी पोट भरलें ब्लास्ट केला हांव सारी जाय ना म्हाकोडे आवय सांग आनी हांव पोट्टां गेलाय 10 जाले सद्या सो इट वॉज अ रियली नायस डे फॉर अस लायक फ्रॉम मॉर्निंग सारकें बरें हाली कशें लायक यू नो म्हाका बरें दिसलें कशें आयच्या दिसा आनीक या हॉलिडे गोसाला आमचो न्हू चडसो हा हॉलिडे गोसाला हय व्हेरी ब्लेस्ड यू नो आमकां बरें अशें करून बरें ब्लेसिंग बा मेवलें बिशप ब्लेसिंग मेवलें बरें हाल थिंगा सारकें प्रेज एंड वर्शीप it was really good and I feel really lucky that one of the you know like Divine UK Ministries has helped me a lot you know to grow my faith in Jesus so yeah it's still helping me या काय म्हाका सांगो पासून जायना कितली लकी ते बर्थडे सारको ट्वेल्थ एनिवर्सरी देहान म्हाका सारकें अशें करून हें कशें ब्लेसिंग कशें दिली आनी बरें ब्लेसिंग दिली म्हाका यू नो ड्युरींग द एडोरेशन बरें ब्लेसिंग मेवली म्हाका फादर कॉल्ड आउट आज कोणा बर्थडे हा तो आपल्याचे सेलिब्रेशन सोडून देवा वर्शिप करूं येईल म्हणून सो आय फील व्हेरी लकी इन माय हार्ट So yeah guys, इतल्यानू आमी vlog cover कोत्ताय आनीक I will see you guys in my next vlog. रोखडी मेवशी आमी बेगीन येताय आनीक न्यू vlog घेवन. Until hopefully you like this vlog and keep on supporting us. आमी न्यू vlog घेवन येतलो रोखडी with our family, beautiful family, our daughter Harper. In our next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye bye.